पिटिशनर जावपाच्या कितें म्हणपाचें आयज 4 स्पिकरान ताजेर ऑर्डरीक दवरला. हे 2 वर्सां पयलीं पिटिशन फायल केल्लें. सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्या प्रमाणे ते 3 म्हयन्या भितर स्पिकरान डिस्पोज करपाक आपल्या कडेन पेंडींग दवरपाक जायना. कारण जो मेरेन स्पिकर ते डिस्पोज करना तो मेरेन मागीर हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टात वचपाक मेळना. सो त्या खातीर स्पिकरान पयलीं ते डिस्पोज करपाक. आनी स्पिकर हो बीजेपीचो स्पिकर कंप्लिटली बायस आसा. हेणेच ते मर्जर केला आनी हेणेच तांकां ऑर्डर दिल्याक आनी तेणेच तांकां बीजेपी म्हणून दाखयल्याक. क्रायमूय तोच करता आनी तेजो जजूय तोच जाता. म्हणटकर मॅटर इज व्हेरी क्लियर की हो स्पिकर आसा तो ह्या जजमेंटाचेर ऑर्डर सत्य आनी 10th शेड्युलाचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसात तेजे आदारान तो दिवपाना. म्हणजे ती तेगेली ऑर्डर आसा ती फट आसतली आनीक कायद्याचे भायली आसतली. कारण तेगेलो जर तो एटिट्यूड पळयलो जेन्ना हांवें पिटिशन फायल केलें 3 म्हयने डिस्पोज करपाक हाणें 2 वर्सां काडली नोटीस इश्यू करपाक. म्हाका हायकोर्टान वचपा पडलो. तेजे नंतर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर हाडपा पडली. स्पिकराक डायरेक्शन मागीर म्हागे पिटिशन आसा बेगीन डिस्पोज करूं म्हणून. तेजे नंतर हेणें पिटिशन घेतलां आनी तेजे नंतर आयज ती ऑर्डर तो पास करतलो. सो जेन्ना हो तेजो एटिट्यूड आसा जेन्ना तो स्वताच मर्जर करता काँग्रेसची बीजेपी भितर, स्वताच ऑर्डर पास करता आनी स्वताच तेजेर जजमेंट दिवपाक जज म्हणून बसता. म्हणजे हेतूंतल्यान आमकां कांयच अपेक्षा ना. फक्त अपेक्षा आशिल्ली की बेगीन जजमेंट दितलो म्हणून. म्हाका 2 वर्सां ताणें कळाव केलो. म्हाका सुप्रीम कोर्टान पावर साकून ताणें रोखलो. कारण स्पिकरा नंतर हायकोर्टान वचपा पडटा, हायकोर्टान नंतर सुप्रीम कोर्टान वचपा पडटा. म्हणजे थंय मागीर 2 वर्सां स्पिकरान खाली. आनी त्या खातीर स्पिकरा कडल्यान हांव कसलीच अपेक्षा धरना की तो कितें फेर ऑर्डर दितलो म्हणून. तो निश्चितूच तेंचे फावरान दितलो ऑर्डर. आनी डेफिनेटली म्हाजी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा क्लॅरिटी ऑफ 10th शेड्यूल. तेजे प्रमाणे म्हाका खात्री आसा की सुप्रीम कोर्ट त्या पिटिशन आनी हें पिटिशन म्हाका न्यू पिटिशन हांव फायल करतलो स्पिकराची ऑर्डर चॅलेंज करपाक. तितूंतल्यान गोंयच्या लोकांक न्याय मेळटलो आनी हे 8य जे आमदार आसात ते डिस्क्वॉलिफाय जातले. कारण स्पिकर हो मर्जर करपाक शकना. 2 पार्टीचे मर्जर करपाचें काम हे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देशांत खंयचोच कायदो ना जो स्पिकराक पावर दिता 2 पार्टीचे मर्जर करपाक. स्पिकराचो रोल येता फक्त जेन्ना तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल करता तेन्ना. नाजाल्यार स्पिकराचो रोल कांयच नासता.